कॅन्डिडेट योगेश गोवेकर जेचें नांव भुगेंबो तर आमी सगळे वळखतात ताका. सो आमकां हो फेस जावलो की लोकांचे जे आम आदमी आमचे सामके जे आमचे टॅक्सीकार आहात, जे आमचे धंदेकार लोकल धंदेकार आहात, तेंच्या आवाजाक कोण बरी जावलो जे खरेंच बाबा हे थ्रू पॉलिटिक्स व्हरचो ना बट एक मनशाच्या कावजान हें व्हरतलो. जे आमी अख्ख्या गांवांत हिंदू क्रिस्तांव सगळे बारोबरूच रावल्ले आहा, खंयसरूच डिफरन्शिएट करिनासतना आमी सगळे रावले बरोबर. तर त्या लोकांक सामान्यांक सगळ्यांक एक बरो धीर मेवतलो म्हणून आमी हो सगळ्यांनी मेळोन करून ह्या मनशाक आमी फुडें काडलेलो आसा. सो आमी हो खरेंच आमच्या सगळ्या पंचायतींक उलो मारता की ह्या मनशाक बरे तरेन बरें मतां घालून जिखोवन हाडचो म्हणून. विशय आमचो झेडपी इलेक्शनाचो येयलो तेन्ना आमच्या गांवांत एक राजकीय ज्यो घडामोडी घडल्यो आनी त्यो राजकीय घडामोडीक लागून खंय तरी म्हाजें नांव येवंक लागलें की हांवें राजकारणांत प्रवेश करपाचो म्हणून. बट इतकी वर्सां आमी जन आंदोलनांच्यान वयर सरलेले मनीस आहा. बारीक लोकांचे आवाज, बारीक लोकांच्या वेवसायाक लागून आमी झगडलेले आहा. टॅक्सी वेवसाय वयल्यान आमी जन आंदोलन चालू केलें. फॉर लास्ट 10-12 वर्सां जालीं आमी लोकां वांगडा आहा. सो केन्ना तें सगळें करतना केन्ना आमी राजकीय वयतले अशें म्हाका काय दिसूंक ना. बट जेन्ना लोकांनी सांगलें बाबा तूं इलेक्शनाक रावपाचो, जेन्ना लोकांचो प्रेशर म्हाजेर येयलो तेन्ना मातसो हांवूय 2-3 दीस गडबडलो बाबा कितें करपाचें. मागीर तेन्ना आमी आमचे जे पळय कोण पाठीराखे आहा, आमचे फ्रेंड आहा, मित्र आहा, जावं आमचे जे मुवमेंटान चळवळीन जे आमचे वांगडा आसलेले, जावं टॅक्सीकार, रेंटकारवाले, रेंट बायकवाले, जे बहुजन समाजाचे वेवसाय सांबाळपाक वांगडा आसलेले तांकां सगळ्यांक विचार करून विचारून हांव फुडें सरलो. आनी आयज खंय तरी एक झडपी इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाक एक अपक्ष उमेदवार म्हणून रावपाची म्हाजी इच्छा जाली आनी हांव हेच्या फुडें लोकांक वांगडा रावतलो. बट हें सगळें करतना आमी जे युनायटेड ऑपोजिशन जे आसा तितक्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक आमी मेवळे. तांकां सांगलें की आमी अपक्ष वयता, तुमी आमकां पाठिंबा दिवपाचो म्हणून. जर हे हुकुमशाही सरकाराक आयज गोंयांचेर जर नसता नाबूद करतले जाल्यार खंय तरी आमकां आयज प्लॅटफॉर्म झेडपी वयल्यान चालू करचे पडटली. आयज ही सेमी फायनल आहा ती जिखची पडटली अंजुना आनी हांगाल्यान एक प्लॅटफॉर्म उबे करचे पडटले की खंय तरी भारतीय जनता पक्षाक गोंयांच्यान सोंपोवपाचो. कित्याक तेंच्यांनी हे बारीक समाजाचे वेवसाय सोंपयले, लोकांचे जे पळय आसले पळय सगळें डिस्ट्रॅक्शन केलें आनी हे वेवसायाचे विशय घेवन आमी फुडें झगडटाले. हेच्या फुडें आमी लोकांक रावतले. तेकाच लागून आमकां खंय तरी एक पाठिंबा आनी एक पाठबळ मेळोंक जाय म्हणून आमी झेडपी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता. म्हाका दिसता की जे आमी पळय गांवांत भोंवन जे हे लायल्या तेजे वयल्यान दिसता की आमी इलेक्ट जावन 110% येतले म्हणून. आनी तशेंच हांव सगळ्या लोकांक अपील करता जे आमचे जिल्हा पंचायत मतदारसंघांचे 17 लोक आहा, तितून काणक्या वेल्ल्या पंचायत येता, आसगांव पंचायत आनी अंजुना कायस्तांव पंचायत येता. तितक्या लोकांक एक अपील करता की तुमी म्हाज्या फाटल्यान रावात आनी म्हाका मतदान करात. कित्याक आमी आयुश्यभर लोकां वांगडा रावले, लोकांच्या जन आंदोलनांच्यान चळवळींच्यान येयल्ले मनीस आहा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी करता आमी केन्ना राजकारण करूंक ना आनी राजकारणाचे देह धरूंक नासले. सो तेकाच लागून म्हाका खंय तरी अपक्ष वचचो पडलो आनी लोकांक लागून खंय तरी हे इलेक्शन झगडचें पडलें. तशेंच हांव लोकांकूय सांगता की बाबा असले भुरग्यांनी फुडाकार घेवपाचो तेन्नाच आयज खंय तरी जें चल्लां पळय तें बंद जातलें. आनी आमकां हें सगळें करतना कित्याक तुमी पळयलें आसतलें कित्याक ज्यो नेबरींग विलेजीस आसा थंय कितें जाल्लेलें आहा. सो आमकां एक गोश्टी करतना एक आमचो अंजुना गांव जावं आसगांव गांव आहा तो आमचो गांव कसो दवरूंक जाय, नाल्यार आमकां कलांगूट हेचें करपाचें ना. कित्याक कलांगूटान कितें जालें तुमकां खबर आहा. सो जर हे सगळें करतले जाल्यार आमच्या असल्या भुरग्यांक फुडाकार घेवंक जाय आनी आयज सेमी फायनल झेडपीक झगडोंक जाय. आनी हेच्या फुडें येता ती फायनल आहा पळय ती सगळ्या पार्टी ज्यो आहा पॉलिटिकल पार्टी तेंच्यांनी एक्चुली एका प्लॅटफॉर्मार येवन हे खंय तरी सरकाराक बूथ शिकोवपाक टायम येयल्लो आहा. सो तेकाच लागून आमचो जो एप्रोच आसलो प्रत्येक राजकीय पार्ट्याक, प्रत्येक ज्यो युनायटेड अलायन्स फ्रंट, अपोजिशन फ्रंट म्हणून केला पळय तांकां आमचो एप्रोच आमकां पर्सनल तांकां मेळ्ळे आहा. आनी म्हाका दिसता ते चड करून अपक्ष उमेदवार म्हणून आमकां सपोर्ट करतले आनी तेंच्यांनी हेचेर विचार करपाचो आनी खंय तरी भाजपाच्या अगेन्स्ट जर झगडटा जाल्यार म्हाज्यातले कॅन्डिडेट हांगा सपोर्ट करपाचो. थँक्यू. तेणें म्हाका दूर करूंक ना, कारण म्हाका थोड्यो गोश्टी पटूंक ना. ज्यो गोश्टी पटना थंय रावप सारकें न्ही. थोड्यो गोश्टी ज्यो आमचो गांव आसा, गांव लोकांनी खंय तरी म्हाजें तोंड पळोवन अंजुनान वोट दिल्लें तिका. जर तांकां अशें दिसता की ती आपल्या बळार जिखल्या इलेक्शन जाल्यार तें चुकीचें. आमी खंय तरी
BJP सोडली आणि रस्त्यार देवले, लोकांक कन्विन्स केले आणि कन्विन्स करून ती मतां पडलेली आसली आनी खंय तरी तेंच्या खातीर हांव म्हाज्या लोकांक फोटो शकना. आनी हो जो विशय आसा की तेणें पयस केला की कोणें केला न्ही, हांव स्वता म्हाज्या मर्जीन थंयच्यान पयस जाला. म्हणजे तितून पर्सनल कांयच ना, पूण जेन्ना थोड्यो गोश्टी पटना तेन्ना आपणे सायडीक रावप हें गरजेचें. जेन्ना BJPंतल्यान हांवें राजिनामा दिला तेच्या उपरांत हांव परतो BJPन वचूंक ना. आनी कारण स्पश्ट आसलें, कारण शिवोले मतदारसंघान खंय तरी जे आमचे मतदार आहा तेंच्यांनी जो मॅन्डेट आहा तो काँग्रेसीक दिल्लो आनी खुबश्यो गोश्टी अश्यो जाल्यो की खंय तरी कार्यकर्त्यांक जे आमदाराक वावुरलेले तांकां कन्सिडर न करता आमदार BJPन गेले. खूब टायम ही गोश्ट तोपताली, पूण खंय तरी लोकांचे खंय बरें जावचें, आमचे जे गांवचे लोक आसा तेंचें कितें तरी बरें जातलें हें आमकां दिसतालें. पूण ज्या तरेचें राजकारण आज चल्लां, ज्या तरेन शिवोले मतदारसंघाचे आमदार वागता, खंय तरी तेंचे जे इंट्रस्ट आहा ते खंय पर्सनल जावपाक लागलेले आहा. आनी हें सगळें जें चल्लां हेजो विरोध आमी जेन्ना केलो तेन्ना खंय तरी जो दुरावो आसलो तो वाडलो. आनी ज्या तरेन मोगेंबून तुमकां सांगलां की 2027 सरकार हो बदलपाक जाय आनी जर सरकार बदलतलो जाल्यार सगळ्यांनी वांगडा रावप हें गरजेचें आहा. आनी म्हाज्या खातीर म्हजो गांव पयलीं आसतलो. लोकांक सांगपाचो म्हटल्यार एकच हेतू, कारण तुमी सगळे जाणा आसतले आमचे योगेश गोवेकाराक, तो असो सर्वसामान्य मनीस प्रत्येक जे सरकाराक जे हुकुमशाही करता तेज्या अगेन्स्ट तो सदांच उबो रावलेलो आसा. सो असो आमकां सपोर्ट पूर्ण आमच्या अंजुना आसगांव वेल्या काणक्या पंचायतीन जेन्ना आमी भोंवले कॅन्डिडेटाक लागून विचारपाक कशें कितें करया, सो लोकांनी आमकां इतलो प्रतिसाद दिलो की योगेश गोवेकर उबो रावता, वा बरी गजाल, करया सपोर्ट ताका म्हणून आमी. कित्याक कारण तो प्रत्येक जे हुकुमशाही सरकाराचो जी चालू आसा ताका प्रत्येक विशयाक तेणी तोड दिल्लो आसा. इवन आमचो CRZ विशय जालो तो फ्रंट फुटार उबो आसलो, टॅक्सीचो विशय जालो तो फ्रंट फुटार उबो. हे दिल्लीकारांची हुकुमशाही हांगा चलता पळय ह्या सरकाराच्या आदाराचेर, तेजेर सुद्दां तेजो तोड घेवन तो उबो रावलेलो आसा. म्हणून आमी असो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक आमी आयज तुमकां आपयले की योगेश गोवेकाराक आमी येता त्या जिल्हा परिशदाक इलेक्शनाक उबो करपाक सोदता म्हणून आमी ताका. तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.